च्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुआंवान सुर्वेस्पूर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जाव आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो कोरन्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हजें म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलाय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलो ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घोडी तुका कळशीच ना. पूण 7 दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोसरां नितळ सांबाळल्यांत आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हजे बाराबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असले धवे आंगोसरांनी न्हेसलेलोय आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकावेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाटलोदार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लाओदिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी, आख्खे देवाचे रचनेचो ओरूंब, ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उनूय न्हय. कितें तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी उनूय न्हय जावन तूं शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दोलडिरो, खोंटींत, गरीब, कुड्डो आनी विंगडो तें तूं नकळय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त जावन म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगडेपणाची लॉज धांपूंक 2 आंगोसरां घे. आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी खास लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय, हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताचे घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे बाराबर जेवतलों आनी तो म्हजे बाराबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हजे सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलों. कान आसत ताणें पवित्र आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. म्हणुया, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकत? सुके विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्यांचेर बोगलांडा गायना, असल्याच मनशांक सबाब जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोणाक घालिना,
खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक सबाब जोयत व्हरता तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उसणें दिता वाड घेना, लोंच खावन कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. सबाब जोयत व्हरता तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. उद्गार. Sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करून ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora, sois orbis fora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिक्यांत भितर सरून नोंगरांतल्यान चलत वेतालो. जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदारांतलो एकलो आनीक आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेतीक लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवन वचून एका रुमडेच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवन ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी खुशालकायेन ताका आपणागेर सनिमान केलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन घुणघुणून म्हणलें, पातकी मनशागेर रावंक गेला मरे हो. सगळ्यांचे नदरेक उबो रावन जाकोवान सोम्याक म्हणलें, सायबा, पळय, म्हाका आसा तितल्याचो अर्दो वांटो हांव गरीबाक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयल्यात जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय, होय अब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोडून काडूंक आनी थारोन दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानीये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मुखेल बोल. सांडलेल्यांक सोडून काडूंक आनी थारोन दिवंक आयला. नियाळाक आदार. एके फिगोर्जेंत पाद्रविगार गरीबांक भेट करतना ताका सांगात दितल्या फिगोर्जी गवळीक सोबेच्या वांगड्यांनी फुडें भितर सरचे आसले. त्या गराब्या विशीं अशें म्हणटाले, फादर, आमी इतलो प्रयत्न केल्यारूय ह्या घरांतलो कोणूय मिसाक येना. सायबिणी वरनात न्हय म्हूण फिगोर्जेच्या कसल्याय कार्यांत आदार सहकार करिनात. त्या पासत तो कितें म्हणटालो तें जाणा जावन ताका बंद करून पाद्री विगारान म्हणलें, होय, त्याच खातीर हांव भेटेक आयलें न्हय. जेजू पळोवचे खातीर जाकेव फुडें धांवन एका रुमडेच्या झाडार चडटा. आपल्याक पळोवचे ताची खुशी आनी तो करचें आसलें तें आदी फुडेंच ताचें मन वळखून जेजू जाकेवाचें नांव घेवन ताका बेगीन सोकला देवंक फरमायता आनी तांगेर जेवणाक वचपाची आपली खुशी दाखयता.
जाकब न्हूच झाडां वयल्यान देंवता, बोगोर फुटकीरपणांतलो आनी गिरेस्तकायेचे आशेंतलो देंवता, आनी आयज ह्या घराक थारोन आयलें अशें जेजू म्हणटा. आमकां सगल्यांक थारोन दिवंक देवान जेजूक संवसारांत धाडला. शेळ मोदें जिवीत सोडून दिवन, ताची शिंकोण मांडून, ती सांबाळून आनी जिवीत बदलून आमी जियेत जाल्यार बापा मुखार आनी दुता मुखार आमी बापाची बाप आमकां वळखून घेतलो म्हूण जेजू प्रकाशनेच्या पुस्तकांत थावें करता. आयज आमचो थाराव जावन दी, म्हजें शेळ मोदें जालेलें जिवीत सोडून दिवन थारोन जोडूंक वावुरया.